पयलीं 14.5% सर्व्हिस टॅक्स लागतालो. आतां GST 5% जाल्ल्यान एक तर देंविल्लो GST आनी ताचेर इनपूट टॅक्स क्रेडिटाचो फायदो रेस्टॉरंटांनी लोकांक बिलांचेर पास ऑन करपाचो आसता. मात रेस्टॉरंटांच्या जिनसावेले दर देंविल्ले ना हें रेग्युलर येवच करतल्यांक कळटा. आतां रेस्टॉरंटावेलो GST 18 वेल्यान 5%चेर हाडिल्ल्यान रेट देंवंक जाय. मात टॅरिफ देंवपाचें नांव घेना. आतां कमर्शियल टॅक्स खात्याची एनफोर्समेंट टीम हॉटेलांनी वचून मेनू रेट तपासता. म्हणजे पयलींचो तेंचो मेनूचो प्रायस कितें आसलो 18% आसतना आनी आतां प्रायस कितें आसा, म्हणजे तो बेनिफीट तेंच्यांनी बाबा रिडक्शन इन टॅक्स रेट जाला हो पब्लिका पर्यंत पास ऑन केला काय ना हाचेर हो सर्वे जातलो. इन एडिशन बाकीचे जे तेंचे जे रेग्युलेशन्स आसा, म्हणजे इनवॉयस इशू करता काय ना, सारको इशू करता काय ना, टॅक्स भरला काय ना, रिटर्न भरला काय ना, हाचें चॅकींग जातलें. अशी कितलीं हॉटेलां बी अशी काडल्या? सध्या ह्या सर्वेन आमी मेजर 300 हॉटेलां सुमार आयडेंटिफाय केल्या. स्टार्ट केला आयच्यान फूल फ्लेज, कालच्या अर्दो दीस, आयच्यान फूल फ्लेज सुरू जाला. प्रायमा फेसी पळयत जाल्यार कशें चित्र आहा सध्या? सादारणसो पळयत जाल्यार किंवा बाकीचे जे सोशल मिडियाचेर जे पोस्ट येता तेजे वरसून वाचीत जाल्यार दिसता की इवन ऑल इंडिया फिगर सुद्दां आमी सोशल मिडियार पळयता की इनपूट टॅक्स क्रेडीट लोकां पर्यंत पास ऑन केल्लो ना. हॉटेल करिना असो सध्या प्रिमा फेसी दिसता. तुमकां ड्रायव्ह घेवन जर ते मेळ्ळे करिना पास ऑन जाल्यार तुमचे कडेन कितें ऑथॉरिटी आहा तुमचेर एक्शन घेवपाक फुडें कितें स्टेप्स आहा? न्हू, सध्या तांकां आमी एज्युकेटीव सांगतले की हो बेनिफीट तांकां पास ऑन करूंक जाय. नाजाल्यार जो GST एक्टा अंडर एंटी प्रॉफिटेरींग सेक्शन आसा तो लागू जावन तेंचेर त्या एंटी प्रॉफिटेरीच्या अंडर कंप्लेन बूक करूं येता. आमी कंप्लेन बूक करून इन्वेस्टिगेट करून जी एंटी प्रॉफिटेरींग कमिटी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान अपॉयंट केल्या तो पर्यंत आमी ती कंप्लेन पावयतले. रेस्टॉरंटा उपरांत अशीच ड्रायव्ह लॉजिंग बोर्डिंगाचे खातें सुरू करपाचें आसा. कंपोजीट स्कीम आनी GSTन येवपी अशे दोनूय प्रकारचे रेस्टॉरंटांक 5% GSTन दवरिल्ल्यान मातशें कफुसांव जाला. गिरायकांनी सारकी बिलां तपाशिल्ली बरी. कंपोजीट स्किमी खाला आशिल्ल्या रेस्टॉरंटांनी बिलांचेर 2.5% SGST आनी 2.5% CGST दिवपाक जायना. बिलांचेर त्या रेस्टॉरंटांक कंपोजीट येवजणे सकयल येता म्हूण स्पश्ट बरयल्लें आसूंक जाय. ते रेस्टॉरंट हे स्किमी खाला आशिल्ल्यान गिरायकांकडच्यान GST वसूल करूंक शकनात. तांणी तो आपल्या बोल्सांतल्यान सरकाराक भरपाचो. रेस्टॉरंट GST खाला येवपी आसल्यार फक्त GSTN नंबर बिलांचेर आसतलो. बिलांचेर जिन्नसाच्या बिला उपरांत सकयल 2.5% SGST आनी 2.5% CGST छापिल्ले आसतले. म्हणजे ही रेस्टॉरंट्स गिरायकांकडच्यान GST वसूल करूंक शकतात. ह्या रेस्टॉरंटांच्या बिलांचेर कंपोजीट स्कीम म्हूण नोंद केल्लें आसचें ना. जे रेस्टॉरंट्स कंपोजीट येवजणे सकयल येतात तांच्या बिलार 2.5% SGST आनी 2.5% CGST आसल्यार ते चुकीचे. रेस्टॉरंटावेलो GST 18 वेल्यान 5% केल्ल्यान गोंयच्या येणावळीचेर बरीच कातर लागतली. आतां 100% कंप्लायन्स आनी केंद्राच्या कंपेन्सेशनाचेरच गोंयची भिस्त. सप्टेंबर-ऑक्टोबरा खातीर केंद्रा कडच्यान 90 कोटी परस मायज नुकसान भरपाय येवंक जाय. अजून पर्यंत GST लागलेल्याचें जें कलेक्शन आसा, GST किंवा वॅट बाकीचे GSTचे कंपोनंट आसा जे IGST जुलयच्यान म्हणजे वी आर प्लस देन 2016 ऑफ द कंपेरेटीव मंथ. पूण जाय तशी अजून तेजेर सॅटिस्फॅक्टरी ग्रोथ येयल्ली ना. हाचे कारण अजून तितलेशे रिटर्न सुरवातीक स्टॅबिलायज नासले किंवा जो GSTR 1, 2, 3 लोकांक फायल करपाक जाय ती सायकल अजून कंप्लीट जाल्ली ना. सो त्याचेरूय एनालिसीस चलता. त्यामुळे हो एक्सपेक्टेड ग्रोथ मेळ्ळो ना. बट लास्ट इयरा पेक्षा डेफिनेटली डिपार्टमेंटाचें कलेक्शन प्लस आसा. आनी कॉम्पेन्सेशन जे 14% ग्रोथ धरून जे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कॅल्क्युलेट करता बेज इयराचेर तेजे प्रमाणे बाय मंथली कॉम्पेन्सेशन ते पयल्या 2 म्हयन्यांक आमकां सरकाराक 68 crores रुपीज मेळ्ळ्या. आनी आतांचे 2 म्हयने सप्टेंबर-ऑक्टोबर इज एक्सपेक्टेड अरावंड 86 crores सुमार येतले आतां विदीन दीस वीक इट वील कम. आतांची लास्ट कावन्सील मिटिंगाक मेजर डिसिजनां जाली की रेस्टॉरंटाचे 18 वेल्यान 5 हाडले किंवा खुबशे वस्तू 28 वेल्यान 18चेर येयले. तितून डेफिनेटली इतले रिड्यूस जाल्ल्या कारणान रेव्हेन्यूचेर थोडोफार इम्पॅक्ट जातलो. बट आमची ही जी विजीट आसा रेस्टॉरंटाची तितूंतल्यान आमी एज्युकेटिव्हूय तांकां सांगूंक सोदता की टॅक्स कमी जाल्ल्या कारणान आतां कॉम्प्लायन्स वाडया. यू आर पेईंग लेस टॅक्स नाव सो कॉम्प्लायन्स वील इनक्रीज. बट इवन देन थोडोसो भितून शॉर्टफॉल जावं येता. पूण ते कॉम्पेन्सेशन जातल्यान मागीर ऑफकोर्स 5 वर्सां कॉन्स्टिट्युशनानूच प्रोवायड केल्लें आसा कॉम्पेन्सेशन. सो नेक्स्ट टील 5 years वॉट एवर इवन रेव्हेन्यू इफेक्ट जाल्यार गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया इज गोईंग टू कॉम्पेन्सेट.
जीएसटी खाला एकंदरीत कारभार आणि परिस्थितीचो रिव्ह्यू घेवंक मुख्यमंत्र्यान कमर्शियल टॅक्स आणि अर्थ खात्याची बसका मंगळारा घेतली. सरकाराची टेंडरां आणि बिलात जीएसटीक लागून जाल्ल्या कोफुसांवाचेर उपाय काडपाक मुख्यमंत्र्यान बुधवारा बसका आपयल्या. जीएसटीच्या कोफुसांवात सरकारची टेंडरां, वर्क ऑर्डरी आणि कंत्राटदारांची बिलां अडकल्यात. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी.